मायनिंग सुरू जातलेच पण त्यो सुरू जाता म्हणल्यार वेळ आसा तोपर्यंत गोयच्या तरणाट्यांनी पर्यटन क्षेत्रांत आपले पावल दवरून तातूंतल्यान वयर सरचे असो सल्लो मायकल लोबो हांणी तरणाट्यांक दिला। म्हापसा जाल्ल्या लोकमान्य बँकेच्या सुवाळ्यान तो उलयतालो। हे सरकार सामान्य खातीर न्हय जाल्यार कंत्राटदाराकडल्यान 40% कमिशनाचेर काम करता आनी आता जाल्यार 40%नी लेगीत तांचे पोट भरना देखून आता तांणी उदकाच्या बिलांत 5% वाड केली अशी टिका बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगोशान केल्या। सरकारान उदक, वीज, शिक्षण आनी भलायकी ह्यो सगळ्यो सुविधा लोकांक फुकट दिवपाक जाय जाल्यारूच गोंय एक युनिक राज्य थारतलें अशें वेंजी म्हणटा। गोंय राज्यात धिऱ्यो आयोजित करपाक बंदी आसा। मंगळारा फांतोडेर कायद्याचे पालन करिनासतना पेडण्या मतदारसंघातल्या कोरगांव गांवांत बेकायदेशीर गोरवांची धिरी आयोजित केल्ली। धिऱ्यो पळोवपाक साबार लोकांनी गर्दी केल्ली तरी लेगीत एकूय पुलीस धिऱ्यो आडोवपाक त्या सुवातेर पावलो ना ही अजापाची गोष्ट आशिल्ली। म्हापशा पुलिसांनी आकय पेडे हांगच्या डॉक्टर पुरुषोत्तम पेडणेकार हांचे बंद घर फोडपी साहिल इसाक सयानावले आनी रझाक असलम मुजावर ह्या खाप्या चोरांक अटक केली। गोंयान हेर कडेन जाल्ल्या घरफोडीन तांचो हात आसा अशें चवकशेंतल्यान दिसून आयला। ते संबंदान दक्षिण आनी उत्तर गोंयांतले पुलीस स्टेशनांत तांकां व्हरतले। चोरयेचो हो प्रकार आयतारा फांतोडेर घडिल्लो। डॉक्टर पेडणेकार आपले घरकान्नी वांगडा विदेशांत पर्यटना खातीर गेल्ले ते संद घेवन चोरांनी तांचे घर फोडिल्ले। घरांतल्या कपाटांत खोटे दागिने, एक घडयाळ, चाव्यांचो खोस, रुद्राक्ष आनी किरकोळ रक्कम आशिल्ली। हो मुद्देमाल घेवन दुचाकी कडेन चलत वतना गस्तीचेर आशिल्ल्या पुलिसांनी ते दिसले आनी तांणी तांकां ताब्यांत घेतले। सरकारान उदकाच्या दरांत वाड केल्ले खातीर हेर पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी सरकाराचेर टिका करपाक सुरवात केल्या। ही वाड म्हळ्यार समाजांतल्या मध्यमवर्गीय आनी दुर्बल लोकां खातीर शाप आसा अशी टिका तृणमूल काँग्रेसीच्या राजन दिनेरोन केल्या। तृणमूल काँग्रेसीन हें आदीं सांगिल्लें गोंयांत काँग्रेसीक मत म्हळ्यार भाजपाक मत आनी तशेंच जालें। ज्या काँग्रेस उमेदवाराक लोकांक वेंचून हाडिल्ले ते भाजपान गेल्यात आनी ह्या दरवाडीक तेंको दितात अशें राजन म्हणटा।
कोयर वेवस्थापनात पहिल्या क्रमांकाचेर आशिल्ल्या इंदोरच्या लायनीचेर सांखळी पालिकेन कोयर उखलपाक सुरवात केल्या। आतां मेरेन नगरपालिका निवळ करपी कर्मचारी ओलो आनी सुको कोयर दारांतल्यान एकठांय करतात, पूण ह्या नव्या कोयर एकठांय करपाच्या उपक्रमांतल्यान सुको कोयर, ओलो कोयर, ई कोयर आनी सॅनिटरी कोयर एकठांय करतले। ह्या खातीर एक खाशेली गाडी तयार केल्या। ह्या गाडयेन एक खाशेले कोयराचें गीत वाजयतले। गाडयेन 4 प्रकारच्या कोयर 4 विभागांत आसात। नगराध्यक्ष राजेश सावळ, नगरसेवक शुभदा सावयकार, रश्मी देसाय आणि आपल्या घरातलो कोयर एकठांय केल्या उपरांत नगरपालिकेच्या कोयर एकठांय करपी गाडयेक दिवचें अशें आवाहन केलां। वास्कोच्या दाबोळे विमानतळाच्या वाठारांत मंगळारा विमानतळाचे संचालक SVT धनंजय राव आणि तांच्या कर्मचाऱ्यांनी नितळसाणेची मोहीम चालीक लायली। विमानतळाच्या कुशीक वाडिल्ले रान आनी आशिल्ले प्लास्टीक काडून वाठार नितळ केले। गांधी जयंती निमतान ही नितळसाणेची मोहीम म्हयनोभर दवरल्या। तशेंच विमानतळाच्या कुशीक प्लास्टिकाचो कोयर उडोवचो न्हू म्हूण आनीक डस्टबिनांत सोय करतले अशें विमानतळाचे संचालक SVT धनंजय रावान सांगलें। जय विविधताय मंडळाची बसका जाली आनी तातूंत साबार विशयांचेर चर्चा जाल्ल्याचें मंत्री निलेश काब्राल हांणी सांगलें। NGTच्या निर्देशना प्रमाण कोलवा ग्राउंडा खातीर निमणी येवजण दितले अशी म्हायती काब्रालान दिली। तशेंच नवीन पंचायती स्थापन जाल्यात, पूण दर एके पंचायतीत जय विविधताय समितीची थापणूक करपाक जाय आशिल्ल्याची चर्चा ह्या बसकेंत जाल्ल्याचें काब्रालान सांगलें। मुळाव्या शाळांचो शिक्षणाचो देविल्लो दर्जो सुदारपा खातीर दर सप्तकाक शिक्षकांचे आनी विद्यार्थ्यांचे मुल्यांकन जातले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। मुळावें शिक्षण हें ल्हान विद्यार्थ्यांच्या जिवितांतलें म्हत्वाचें शिक्षण आशिल्ल्यान सरकाराक ह्या विद्यार्थ्यांची चिंता जावपाक लागल्या। केंद्रान राष्ट्रीय शिक्षण धोरण हाचे पयलीं जारी केल्ल्या त्या धोरणाच्या अंमलबजावणेक गोंय सरकार आतां पावलां उखलपाक लागला अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। गोवा शिपयार्डाक दिल्लो ऑक्युपन्सी परवानो मुरगांव पालिकेन रद्द केलो। आपल्या अधिकाराचो चुकीचो पद्दतीन वापर करून पंचायत संचालनालया कडेन आदेश हाडून पालिकेक दिवप आनी परवानो घेवप ही पद्दत सामकी चुकीची। आज जर तांकां दिलो जाल्यार फाल्यां आनी खंयचो बिल्डर येवन तसोच परवानो मागतलो। आमी जर गोवा शिपयार्डाक सहकार्य करता जाल्यार तांचे कडल्यानूय आमकां सहकार्याची अपेक्षा आसा, पूण तांचे कडल्यान कसलें सहकार्य आमकां मेळना अशें दीपक नायक सांगता।
रोजा फुलांक प्रचंड मागणी असली तरी लेगीत अंदू दिवचले रोजांची आवक दर वर्साचे तुळेन कमी आसा। दिवचले बाजारात दर वर्सा गोंयांत भायल्या रोजा उपलब्ध जातात। अंदू पावसाक लागून फुलांचेर परिणाम जाला। दसऱ्या वेळार दिवचलचे 10 टना परस चड फुलां खपतात। अंदू मात फुलांचे प्रमाण कमी आसा। 120 ते 150 रुपया किलो अशें रोजांचे मोल आसा। आठ ऑक्टोबराक जावपी भारतीय वायुसेना दिसाची तयारी सध्या चंदीगडातल्या सुखना तळाचेर सुरू आसा। सोमार संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हांच्या हजेरेंत प्रचंड नावाच्या देशी बनावटीचे लायट कॉम्बॅट हेलिकॉप्टराची पयली बॅच भारतीय हवाई दळाच्या ताफ्यांत दाखल जाली। वायुसेनेच्या या रंगीत व्यायामांत झुजारी विमान, येरादारी विमान आणि हेलिकॉप्टर खास करून चिनूक हेवी लिफ्ट हेलिकॉप्टरांनी सोमारा सुखना तळाचेर प्रदर्शन केलें। देशाच्या राजधानी भायर इतिहासांत पयलीच खेपे 8 ऑक्टोबराक सुखना तळाचेर वायुसेना दिसाचो फ्लायपास्ट आयोजीत केला। पर्यटना खातीर फामाद आशिल्ल्या गोंयांक सध्या विदेशी पर्यटकांनी फाट केल्ल्याचें चित्र दिश्टी पडटा। 2021 वर्साच्या आंकडेवारीत पळयले जाल्यार विदेशी पर्यटकांचो आंकडो 92% जाला। कोरोना महामारी आनी ताका लागून घातिल्ल्या नेमां खातीर पर्यटन उद्देगाचेर व्हड प्रमाणात परिणाम जाला। पर्यटक वेवसाय परतून सुरू करपा खातीर धडपडी गोंयांत पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली आनी हेर 16 राज्यांनी जोराची टक्कर दिल्या। सगळ्या विरोधी पक्षाक एकठांय हाडून 2024 भाजप पक्षाच्या जुलूमशाही राजवटीचो पराभव करपाच्या हेतान आमी कार्य करतले अशें क्रिस्टोफर फ्रांसिस्कोन सांगलें। भाजप सरकाराच्या काळात म्हारगाय, नोकर भरती आनी खून प्रकरणां वाडपाक लागल्यान ती कमी जावपाक जाय। दर एका पावड्यार गोंयत्यान जनतेक फटयतात, हे सगळे थांबोवपाची गरज आसा अशें सुहास नायकान 18व्या राज्य पावड्यार जाल्ल्या अधिवेशनात मुद्दे उप्रासल्यात। स्वता भ्रष्टाचाराचेर भ्रष्टाचार करपी तशेंच मोठ्या मोठ्या स्कॅमांनी घुसपिल्ल्या काँग्रेसीन भाजपाचेर भ्रष्टाचाराचे आळ घालचे न्ही अशें विधान भाजपाचे फुडारी शहनवाज हुसेन हांणी केलां। राहुल गांधी हांणी काँग्रेस पक्ष सत्तेर आसतना कितली स्कॅमां जाल्यात ताचो नियाय घेवचो अशें तांणी म्हणलां। काँग्रेस कमिशन घेवपा खातीर फामाद आसा, ताका लागून भाजपा काँग्रेसीच्या राहुल गांधीन देशभक्तीचें प्रमाणपत्र दिवपाची गरज ना अशें तांणी म्हणलां। कर्नाटका भारत जोडो यात्रे दरम्यान राहुल गांधीन कर्नाटकातले भाजपाचे सरकार कमिशन घेवपी सरकार असो आरोप केलो। ताका जाप दितना शहनवाज हांणी हें विधान केलां।
एकनाथ शिंदे जरी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असले तरी सगळे निर्णय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसूच घेतात असो आरोप विरोधकांनी केलो। याविषयी फडणवीस हांका विचारिल्ल्या तांणी सगळे निर्णय हे सरकार घेता। विरोधक जेन्ना सत्तेर आशिल्ले तेन्ना ते फायली गुड्ड्याक मारून बसताले, तांकां निर्णय घेवपाची संवय नाशिल्ली। विरोधकांचे आरोप तांची सध्याची बाबत मानसिकता दाखयता अशें फडणवीसान म्हणलां। सध्या गोंयांत सयत हेर राज्यांनी नवरात्री उत्सव चालू आसा। फाटल्या 6 वर्सां मडगांवच्या कोंबा वाठारांत विद्याभवनांत बंगाली पद्दतीन दुर्गा पुजतात। दर वर्सा बंगाली दुर्गा पुजेच्या समितीच्या वतीन ही पुजा जाता। नवरात्रीच्या निमतान ही समिती गोंयचे तशेंच बंगालच्यो वेगवेगळ्यो पारंपारीक कार्यावळी आयोजीत करता। अष्टमीच्या दिसा कलकत्ताच्या बंगाली पद्दतीन देवीची पूजा आणि त्या दिसा तांच्या पद्दतीप्रमाणे देवीक मांसाहारी नैवेद्य दाखयतात अशी माहिती मडगांवच्या बंगाली दुर्गा पूजा समितीच्या आयोजकांनी दिली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहान आपल्या जम्मू काश्मीर दौऱ्यार सुरुवात केल्या। या दौऱ्यात अमित शहा पहाडी समाजाक अनुसूचित जमातीचो दर्जो दिवपाक शकता। जम्मू काश्मीरातल्या राजौरी, हंदरवाडा, पुंछ आणि बारामुल्ला हांगसरले लोक मोठ्या प्रमाणात दोंगराळ वाठारांत राबितो करतात। 5 ऑक्टोबराक राजभवनांत जावपी बसकेंत ते जम्मू काश्मीरातले सुरक्षा परिस्थितीचो नियाळ घेतले। श्रीनगर तशेंच बारामुल्ला हांगसरल्या शिष्टमंडळाची ते भेट घेतले। गुज्जर, बकरवाल आणि पहाडी समाजाक आता आरक्षण मेळपाचो मार्ग मेकळो जाला। आरक्षणाविशीं आयोगान आपलो अहवाल सरकाराक दिला। ताचेर फुडली प्रक्रिया सुरू जाल्या। ही प्रक्रिया पुराय जाल्या उपरांत एसटी समाजाक शिक्षण, नोकरेंत आरक्षण मेळटले। भारतांतल्या एकाद्र्या भाशीक गटाक आरक्षण मेळपाची ही पयलीच घडणूक आसतली। केंद्र सरकाराक ते खातीर संसदेत आरक्षण कायद्याक सुधारणा करची पडटली। फुडल्या 5 दिसांनी गोंयच्या कांय वाठारांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास गोंय हवामान खात्यान उक्तायला। अरबी दर्यात 40 ते 45 किलोमीटर/आवर वेगान वारे व्हांवपाची शक्यताय आसा। ताका लागून फुडले 5 दीस नुस्तेकारांनी खोल दर्यात वचचे न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या। आता मेरेन राज्यात 107 इंच पावस जाल्लो आसा। फाटल्या वर्साचे तुळेंत हो पावस 7 इंच उणो आसा।
नगर नियोजन खात्यात केले दुरुस्ते सुमार 2000 कोटींचे बुडुलां समजला असो आरोप गोवा फोर्वर्डाच्या विजय सरदेसाईन करना फुडें आपूण विजयाक लिगल नोटीस धाडटलो अशें म्हणीत मुख्यमंत्र्यान तिडक उक्तायली. नगर नियोजन खात्याच्या फायली मुख्यमंत्र्या कडेन येना हे खबर आसून लेगीत विजय सरदेसाई नाका जाल्ले आरोप करून लोकांची दिशाभूल करता अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. उपरांत अशी विधानां करून मुख्यमंत्री आपली जापसालदारकी न्हयकारपाक शकना अशें म्हणीत विजयान जाप दिल्या. तशेंच लिगल नोटीस येवन दी ताचे उपरांत जी कितें जाप दिवपाची आसा ती आपूण दिता अशें विजय सांगता. राज्याचे प्रमुख म्हण सगळ्या खात्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्या कडेनूच येता. ताका लागून टीसीपी खात्याची फायल आपल्याक लागना अशें मुख्यमंत्री म्हणूंक शकना अशें विजयान म्हणलां. गोंयांत जावपी गुन्यांवकारी घडणुकांक भाजपा जापसालदार आसा. काँग्रेसीच्या म्हापशेच्या फुडाऱ्यांनी आरोप केला. मंगळारा काँग्रेस फुडाऱ्यांनी वाडट्या गुन्यांवकारी घडणुकांचे फाटभुंयेर म्हापशेचे पुलीस उपाधीक्षक जिवबाद दळवी हांची भेट घेतली. मायकल लोबो मंत्री करतले अशी वावडी सगळ्याक पातळ्ळ्या. मायकलाक मंत्रीपद दिलें जाल्यार आमी तेचो खर निशेध करतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. मंगळारा आझाद मैदानार 3.5 वरांचेर आयआयटी विरोध करपी लोकांची मिटींग आशिल्ली. ह्या मिटींगेक वचपाक भायर सरिल्ल्या सांगेकारांक वाटेर 1 वर सुमार पुलिसांनी आडायले. ह्या बोवाळांत तांकां आझाद मैदानाचेर वचपाक कळाव जावचो ह्या हेतान तांकां आडायला अशें सांगेकारांचें म्हणणें. आमी कोणाक भिनात अशी खर जाप सांगेकारांनी सुभाष फळदेसाईक दिल्या. आयज आमची बस आडयल्या पूण आमी फाटीं सरची ना. लोकशाही सगळी सुभाषाच्या बोल्सान आसात पूण आमी आमदाराक वा मंत्र्याक भिवचे ना अशें सांगेकारांनी सुभाषाचेर तशेंच मुख्यमंत्र्यांचेर उतरांचे पार पिटयल्यात. आदी पदवी शिक्षण घेता आसतना पदवी वा प्रमाणपत्र हातूंतलो फक्त एकूच अभ्यासक्रम शिकपाक मेळटालो. पूण आतां पुराय वेळ पदवी अभ्यासक्रम शिकता आसतनाच आनीक एक पुराय वेळचो पदवी अभ्यासक्रम शिकपाक मेळटलो. विद्यापीठ अनुदान आयोगान ही मान्यताय दिली. तशेंच ह्या संबंदात मार्गदर्शक तत्वां लेगीत जाहीर केल्लीं आसात. आयोगाच्या ह्या निर्णयाक लागून एका विद्यार्थ्याक आतां ताच्या 20-21 वर्सां पिरायेन 2 पदवी मेळूंक शकतात. विद्यार्थ्यांनी UGCच्या ह्या निर्णयाचें स्वागत केलें.